बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज आमी आमच्या सोम्या जेजूच्या स्नानाची परब समोर उमताव. आयच्या सेवाधर्माचो विशय तुजेर म्हजें दादोसपण आसा. ही उतरां बाप आपल्या पुता जेजू विशीं ताच्या पवित्र स्नाना दिसा उद्गारता. बापाचें दादोसपण जावन आसा ताचो आपुरबायेचो पूत जेजू. हेंच आपल्या बापाचें दादोसपण जेजून आपल्या वावरांतल्यान आनी आपल्या जिविताच्या दोयाल मोवाळ कोन्नांतल्यान खुर्सार मोरो पर्यान सांबाळ्ळें आनी जियेलो. आयज आमी गोंयांत सान जुजे वाजाची भोक्ती वाडोवपाचो दीस पाळटाव. सान जुजे वाज जेजूच्या पावलांनी चलून देवा बापाक दादोसपण हाडलोलो आपुरबायेचो पूत जालो. आमी दर एकलीं आमच्या पवित्र स्नाना दिसा थावन देवा बापाक दादोसपण हाडटलीं पूत दुवो जावंक सान जुजे वाजाक फुडें घालून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमकां बापाची कृपा मागुया. म्हज्या बाबा भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी बागयोन जुजेवाजाच्या मानाक नोवेना समोरमताव. सांकवाळे ताचे भक्तीपण चोडा मोगान चलता. ह्या दिसांनी ताची नोवेना आसात. मागुया ह्या बागयोंताच्या आमचो गोंयचो पूत ह्याच गोंयांत आमच्या गोंयांत जल्मलो, वाडलो, शिकलो, पाद्री जालो आनी व्हडलो मिस्योनार जावंक देवान ताका विचून काडलो. केदें व्हडलें देणें आमकां बाबडीनो आनी केदें व्हडलें बाग आमकां. आनी देख आमी बागयोन जुजेवाजा भाशेन आमचें जिवीत जेजूक समोरंपूंक, जेजूक भेटूंक, आमच्यो फामिली, आमचे घोराबे, आमची शेजार सामारी असले बागयोन जुजेवाजाचे घोराबे कोर म्हूण ह्या मिसान खतखत्यान आमी मागुया. तेच भाशेन आयज सोम्या जेजूच्या स्नानाची परब आमी समोरमता. जेजून स्नान घेतलें जॉर्दान नदीन बागयोन जुआंव बावतिस्ताच्या हातांतल्यान आनी आपलें भौशीक काम ताणें सुरू केलें. आमी बामणीनो आमचे स्नानाचो उगडास करुया. खंयच्या दिसा जाला, खंयचे तारखेर जाला तें तुमकां विचारल्यार गोडेक तुमी घुस्पतल्यात. दुसऱ्यो सगल्यो वस्तू तुमकां खबर आसा. पूण तुमच्या पवित्र स्नानाचो उगडास करात आनी देवान तुमकां ही कृपा जेजूच्या जिवितान वांटो दिला ती कृपा अदीक आनी अदीक जिवाळ दवरूंक ह्या मिसांत आमी मागुया. तेच भाशेन आमचे मदें आसात फादर सायमन नॅझरेथ, जो सुकोर गांवचो पूण झारखंड ह्या प्रांतांत वावुरता. तो जावन आसा पालोटायन पाद्री, मिस्योनार पाद्री. ताजे पासत आनी ताच्या वावरा पासत झारखंडाक खूब प्रश्न आसात. मिस्योनारांक खूब अवघडायो आसात. तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक फादर सायमन नॅझरेथाचेर आनी ताच्या संस्थेचेर मागुया. आनी सगळे आमची मागणी एक करून देवाक मानतेले आमचे मिसाचें बलिदान जावंक आमच्या पातकांचो उगडास करून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसडे मागुया. काळजांत हांव दूख दवरतल्यांक बोगसडे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. आमचे खातीर विनोदी करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय.
Somia kaklut kor. Somia kaklut kor. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातका बोगसूर आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक Amen. मोहिमा देवा कुंत सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिवासता तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वखणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या अस्पुता सोम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत खोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलो सुपवित्र एकलो ईश्वर एकलो परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया सरपदवेदारा सासणाच्या देवा जॉर्दान न्हंयन जेजून स्नान घेतले पवित्र आत्मो ताचेर देंवलो आनी तो तुजो पुरबायचो पूत म्हूण तुवें सोबे बाजार पुरगोटले उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मलोल्या आनी तुवें आपयलोल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान थीर रावूंक कुरपा दी. या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी आमचे मोदेकांत आपली राजवडकी चलयत आसा सासणाच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें उलयता तुमी तान लागलोल्यानो उदकाशी येयात दुडूनात ती पोरयान येयात दुडू नासतना विकते घेयात आनी खायात येयात आनी फारीक करिनासतना सोरो आनी दूद विकते घेयात जेवण न्हय त्या वस्तूचेर तुमी दुडू कित्याक मोडटात आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूचेर तुमची जोड कित्याक वगडायतात. चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात गोठाय दिता तें खावन दादोशी जायात कान दिवन आयकात आनी म्हजेशी येयात म्हजें आयकात आनी तुमी जियेतल्यात. दाविदाक केल्ल्या मोगाळ आनी विस्वाशी बासावण्या प्रमाणे हांव तुमचे कडेन सासणांक तोखता तसलो करार करतलो. पळय राष्ट्रा मुखार तुका हांवें साक्षी करून दवरला राष्ट्राचो फुडारी आनी अधिकारी हांवें तुका केला. पळय तूं वळखनाय त्या राष्ट्रांक तूं आपयतलोय तुका वळखनात ती तुजेशी धांवून येतली. जाणें तुका मोहिमेवंत केला त्या सर्वेस्परा तुज्या देवाक लागून इस्रायलांत पवित्र म्हूण वंदितात ताका लागून अशें घडटलें. सर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोद तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपली चिंतना सोडची. ताणें सर्वेस्पराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो आनी ताणें आमच्या देवाशी येवचें कित्याक तो ताका भरपूर बोगसणे दितलो. कित्याक म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पोर. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब सोडवणेच्या जोरीतले संतोसान तुमी उदक काडटल्यात सगळीं म्हणुया. सोडवणेच्या जोरीतले संतोसान तुमी उदीक काडटल्यात. खरेंच देव म्हजो तारूक हांव पातयेवन रावता म्हाका भिरांत ना कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बळ ताचें हांव किर्तन गायतां तोच म्हजो सोडवणणार. सोडवणेच्या जोरीतले संतोसान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. आमचो जबाब सोडवणेच्या जोरीतले संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव गायात. सगळ्या परजांक कळयात ताचें कौतीक कर्तुत्व ताचें श्रेश्ठ वर्तें नांव सगळे कडेन परगोट करात. आमचो जबाब सोडवणेच्या जोरीतले संतोसान तुमी उदीक काडटल्यात.
बागयोन जुवांचे पयले चिटी वेले वाचप प्रितीच्यानो. जो कोण जेजू अभिषेक म्हूण सोत मानता तो देवाचो पोत, आनी जो कोण बापाचो मोग कोत्ता तो ताच्या भुरग्यांचोय मोग कोत्ता. देवाच्या भुरग्यांचो आमी मोग कोत्ता म्हूण हे खुणे वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग कोत्ता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळूंक, आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय, कित्याक जाका देवान जल्म दिला ताणें संवसाराचेर जोयत व्हेला. संवसाराचेर आमी जोयत व्हेला तें हें आमचो बाबात. कोण संवसाराचेर जोयत वता जायत जेजूचो पूत म्हूण सोत मानता तोच. आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं. आपूण आयलो म्हूण ताणें दाखयलें. उदकाचेच वरवीं न्हय तर उदका आनी रोगता वरवीं. आनी आत्मो हाका गोवाय दिता, कित्याक आत्मो म्हणल्यार सोत. हाका 3 गोवायची साक्षी आसा, आत्मो, उदक आनी रोगत. आनी ह्या तेगांयची गोवायकी एकूच. मनशाची गोवायकी आमी मानून घेता, पूण देवाची गोवायकी अदीक विस्वास फावो आसलोली. आनी ही गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या. देवाचें उतोरें. देवाचें वडकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Solves por axoy, 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 soy, soy. Aleluya ta somia, trucița prai gota, trucița sautra. Sorves por axoy, 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 soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुवांव देवाचें उतर पुरगोडटालो म्हणून म्हजे फाटल्यान म्हजे वोन बोलवोन तेकलो येता. सरपट पडून ताच्या वाडाची वादी सोडूंक म्हाका फावो न्हय. हांवें तुमकां उदकान स्नान दिलां खरें, पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. त्या दिसांनी गालिल्याच्या नाझारेतावन जेजू आयलो आनी जुवान ताका जॉर्दनान स्नान दिलें. आनी उदकांतलो वयर सरना फुडें सर्ग उक्तो जाल्लो आनी पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान देवून ताचे वयर थारलेलो ताणें देखलो. आनी स्वर्गार थावन अशी जाप जाली, तूं म्हजो व्हड अपुरबायेचो पूत, तुजेर म्हजें दादोसपण आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वखणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भयणी भावानो, आयज आमी एके भाशेन नातालांचो काळ सोंपता आनी सोंपयता हे परबे वरवीं, जेजूच्या स्नानाचे परबे वरवीं. नातालाचो काळ एके भाशेन सोंपता, पूण नातालां सोंपनात. नातालां म्हणजे जेजूच्या जल्माची परब. आनी जेजू ह्या संवसारान आजुनूय जल्मता तुज्या आनी म्हजे वरवीं. जेजूचें जिवीत आजुनूय रुसरुशीत जावंक जाय तुज्या आनी म्हज्या कोरण्या वरवीं. आमी तर जेजूची पाटलावदारां म्हणटाव, आमी तर क्रिस्तांवां म्हणटाव, आमी तर आमकां क्रिस्तांव म्हूण बडाय दाखयताव,
जाल्यार आमी जावंक जाय जेजूचे रोसरोशीत गोवाय. न्हय बेश्टे, आलतूर फालतूर न्हय, कामा पुरते न्हय, बेश्टे मिसाक आयले, बांक गरम केले गेले तशें न्हय. रोसरोशीत गोवाय म्हणजे दिसाच्या दिसा आमच्या कोरण्या वरवीं, आमच्या जिविताचे चाली वरवीं, आमच्या स्वभावा वरवीं, आमच्या घरान, आमच्या शेजाऱ्यान, आमच्या सोर भोंवती आमी जावंक जाय जेजूचे पोरजोळीत गोवाय. रोसरोशीत म्हणजे पोरजोळीत. आनी हेच बाबडीनो बागयोन जुझेवाजान केलें. बागयोन जुझेवाजाचें जिवीत बाबडीनो आमकां सगल्यांक ठावें आसा. तो पयले सुवातेर गोंयकार, आमचे भुमींतलो, आमच्या गांवचो, ह्या आमच्या गोंयांत तो जल्मलो, बाणावले जल्मलो, बाणावले ताजो पवित्र स्नान जालें, सांकवाळे आयलो, सांकवाळे वाडलो. कितें जायत ताजो प्रभाव तुज्या आनी म्हज्या जिविताचेर बांबडीनो? कसलो प्रभाव? वॉट इफेक्ट? म्हज्या जिवितांत हांव सांत जुझेवाजाच्या जिवितांतलो घेता. सांत जुझेवाज पोरजोळीत जेजूचो गोवाय. तो पाद्री जालो आनी पाद्री जातोच त्या काळार जायते पाद्री जाताले म्हणटच ताका एके भाशेन खंयच्याच एका फिरगोजेन काम करूंक मेळूंक ना. पूण ताणें पाद्रीपणाचें जिवीत आपलें इतले बरे भाशेन सारलें. जावं मागीर भुरग्यांक दोतोन शिकोवन, जावं मिस करून, जावं सगलें करून. आनी एक दीस ताणें एका व्हडल्या पाद्रीचो सेरमांव आयकलो. आयकून की श्रीलंकेक, तेन्ना सेलांव म्हणटाले, श्रीलंका म्हणनासले, सेलांव, क्रिस्तांवपण आसा पूण पाद्री नात. क्रिस्तांवपण आसा पूण पालोवंक पावला, मरोंक पावला. क्रिस्तांवपण मरोंक पावला. आनी एकलो मनीस जो सदांच मागतालो देवा लागीं, सायबा म्हाका दारां उकोड सेलांवाक वचूं, म्हाका दारां उकोड, म्हजी वाट उक्ती कर सेलांवाक वचूं. आनी जेन्ना तो सेरमांव तो आयकता ताचे काळजान इतली आशा वाडटा की तो तयार जाता वचपाक. आनी तेन्ना बाबडीनो गाडयो नासल्यो, मोटरां नासलीं, फ्लायट नासले, प्लेनां नासलीं, रेल्वे नासली, कांयच नासलें. कहो गेलो गोंयान सान कानारा, कानारा सान चेन्नय, चेन्नय सान कन्याकुमारी, कन्याकुमारी सान तो शेलावांक कहो गेलो. ते बाबडीनो तुमी सगळ्यांनी चिंतपाचें. पूण तो गेलो आनी थिंगा ते म्हणटात 24 वर्सां ताणें जेजूचें काम केलें. केन्नाच गोंया परतून येवंक ना. आमी केन्नाय आमच्या भुरग्यांक म्हणटा न्ही, बाबा तूं खंय आसा, न्यूझिलंड आसा, मातशें यो मरे, मांयक पळोवंक यो मरे. आनी ते येतात मागीर, मागीर आमीय वेता. पूण जुझेवाज गोंया केन्नाच येवंक ना. ताणें आख्खें जिवीत आपलें समर्पिलें देवाक, बलिदान केलें, जेजूची बरी खबर परगटूं. आनी इतलो प्रकाश बरीत हो आमचो गोंयचो पूत जुझेवाज जालो की जेन्ना हें क्रिस्तांवपण काबार जावंक वेतालें, क्रिस्टियनिटी वॉज सपोज टू बी एक्सटिंक्ट, जुझेवाजान तें सांबाळलें. आनी ताचे बरोबरचे मागीर थोडे पाद्री आमचे गोंयचे गेल्ले, तांणी सांबाळलें. आनी आयज सेलावांक, श्रीलंकेक कॅथॉलिसिजम, क्रिस्तांव धर्म, कातोलीक धर्म जिवो आनी ताजो आसा. आनी ताजो गोवाय जर आसा कॅन्डीचो बिशप, जो फाटीं गोंया येवन आमकां पाद्रींक ताणें रेतीर दिल्ले, द बिशप ऑफ कॅन्डी. तो ताची जिविताची इतली आमकां खबर सांगतालो. कशे तरेन ल्हान ल्हान वस्तू गांवां गांवांनी, श्रीलंकेक तो आख्ख्या श्रीलंकेक भोंवलो. पांयांक जोती नात, आमचे पांय रोखडे सुजतात, देखून आमी मागीर मोचे घालता.
आनी बरें मोचे. जेवादाक मोचे म्हणटात ते खबरूच नासता. रातचो वेतालो, रानांतल्यान वेतालो, हे तरेन वेतालो, कावकान वेतालो, भिरांत दवरिनासलो. आनी भाव भयणीनो, असलो भाग्योवन आमचो गोंयचो जावं देवान आमकां गोंयकारांक एक भाग दिले. आनी देखून आमचें जिवीत जावंक जाय भाव भयणीनो क्रिस्तांवपणाचें, खरें क्रिस्तांव कशें, न्हय आर्टिफिशियल, न्हय बेश्टे कामा पुरते, पूण खरें नीज क्रिस्तांव. कित्याक आमी पवित्र स्नान घेतलां. आयज जेजूच्या स्नानाची परब आमी समरभतांव. आमच्याय स्नानाचो उगडास करुया. ल्हान भुरगीं आसतना आमकां देवान आपुयलीन आमकां आपल्या कुटुंबान, क्रिस्तांव कुटुंबान, देवाचे फामिलींत वांटो घेवंक आमच्याय स्नानाचो उगडास करुया. आमचें जिवीत पोरजोळीत कर म्हूण मागुया. आमचेंय जिवीत प्रकाश भरीत कर म्हूण मागुया. जशे परी आमचो फादर सायमन नाझारेत जो झारखंड वावुरता. झारखंडची परिस्थिती गंभीर परिस्थिती. बिहार, झारखंड, ओरिसा, थिंगा क्रिस्तांवांक खूब पिडापीड दितात, खूब त्रास दितात. आनी असले परिस्थितीन आमचो फादर काम करता. ताचे गोवायकी आसतल्यो जायती, ताची सांगपाचें आसतलें. ही पर्सनल एक्सपिरियन्सीस, हाऊ डिफिकल्ट इट इज टू लिव एज अ क्रिस्टियन, टू बी अ फॉलोवर ऑफ जीसस. बाबडीनो, आमकां आमच्या गोंयांत क्रिस्तांवपण जियोंक जायतें सोंपें. तरी आमी जियेना. तरी शेजाऱ्या मदेकात सदांच किजिलां, केस्तांवां. तरी घरच्या मदें बरेंपण ना. हें सगलें बाबडीन सोडून दिवंक फावो. मागुया देवा लागीं, मागीर जुजेवाजा लागीं आमचें जिवीत कोर म्हूण ताच्या जिविता सारकें जेजूक मानतले आनी जेजूक गोवायकी दितले. सगलीं उबी रावुया आनी आमचो बाबार्थ आमी आतां व्हडल्यान उचारुया. सत मानता देवाक, सर्वपदवेदार बापाक, स्वर्गान आनी पृथ्वीचेर उस्ताराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मरे ताय जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका न्हिदी पिलो. तो मेल्या मदें देंवलो, दुसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिव्या आनी मेल्यांची मुजबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भक्षणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बाबार्थ्याची मागणी. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवान दिल्ले अपुरबायेचें आपोवणें आपल्या जिवितांतल्यान जिवंक आनी दुसऱ्यांक तांचें आपोवणें अपुरबायेन जिवंक आपलो आदार सहकार दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो, उक्तीपणान माता उलो. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलो वावर सगल्या दादोसपणान करूंक आनी रात दीस आपले पोरचे पासत एकवटीन वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो, उक्तीपणान माता उलो. आयज आमी सांत सुसेवाजाची भोक्ती व्हडपणाचो दीस पाळटना हो भोक्ती व्हडपणाचो वावर करता तांचे खातीर मागुया. तांणी आनी आमी दर एकल्यान हो वावर सगळे किरीन आनी मोगान करूंक सांत सुसेवाजाचे मोजोतीन बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो, उक्तीपणान माता उलो.
दयाळ बापा तुझे मुखार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी दवरल्यात आमचेर एक एकल्याचेर भाग्योन तुज्या वाजाचे विणवणेन तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमचे जिवीत आमचे कुटुंब आमचे फामिली आमच्यो समुदायो आमचे सॅक्टर सगळे जेजूच्या मोगान बोल्लेले आनी दुसऱ्यांच्या मोगान जियेतले गोराबे आनी मनशां आमकां कोर ह्या मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. समोर पिता आमची मना समोर पुया आत्मीक तयार कोता कालचा आमची तयार कोरया यानीक ताका रोस पेटयता आमी आमची जीण पेटोया Sorgice montoya zatle Buktan maruk lagi sorya Questa rogot privol zatle Amsha otmiang dados sorya हे आमचे बलिदान सरपदवेदात देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेक आमच्या न्यायी पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक सर्गींच्या कोणवाळ्या बापा तुझ्या अपुरबाईच्या पुताक पुरगोट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपून दिताव ती देणी मानून घे मनशांची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खोशी दाखयली आनी उपरांत खुर्सार आपल्या रोगताच्या स्नानान ती खोशी पाळली आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटवणी बदलून तुजो खुर्साचो योद्न जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचूं दी आमच्या सर्वंडरा जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा सस्ताच्या देवा सर कल्याण सरबताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो जॉर्दान नदीन विचित्र कुणांनी पवित्र स्नानाचे तुवें नवें देणें तुवें परगोट केलें मनीस जाल्लो तुजो सोब आमचे मदें खरोच आसा म्हूण आमी सत मानूंक स्वर्गार थावन तुजो ताळो आयकूंक दिलोय पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देंवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयलें आनी दुर्बळ्यांक सरवणेची बरी खबर दिवंक त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आनंदाच्या तेलान माकून तुवें ताका अभिषेक केलोय देखून आतां सर्गीच्या देवदूतांचे गायन संतोसान आमी प्रितुमेर गाजयताव आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायताव बापा खरोस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश मरण ससूंक वेच्या आदीन ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सस्नीक कोराराचें रगत पातकाचें बगसोने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वरोवतलें हे म्हज्या उगडासाक कोरात. Avartaco gut porgotuja. Soumia Jésus, ami odokata, ani ekachinde pieta. Title bogit tu vojbovanie son, ami tuže morod porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ताव हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूण रगत शेवतल्या मासो मेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सुरेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापा आमचे गोंवली बापाक आनी सगळे यात्निक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमचे भावा भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टा कुटुंबी मेल्ल्या समस्तांक तुजे पोरजलीत मुखामोर उलोवंक फावो कर आम्हा समस्तांची दया करून आमी मागता अंकवार मारे देवाचे माये संगातीन भाग्यवंत दवरता आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक Amen. जेजूच्या स्नाना वरवीं जेजून आपलें भौशीक काम सुरू केलें आनी कुर्सार हे काम ताणें एके भाशेन बापाक सुपूर्णायेन भेटयलें हो वाव जेजूचो आमी दोर दिसा फुडें व्हरूंक आमकांय करपा मागुया जशे परी भाग्योन जुजेवाजान हो जेजूचो वावर फुडें व्हेलो भक्तीपणान पोरजळीतपणान आनी खतखत्यान आमचें जिवीत जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक बोरी मनशां जावंक आमकांय आदार मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपठो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी स्वर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या चेड्याक आमी बरो वाशान उद्रेकताव तर आमकां उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय सर वाखांतांतली वाटाय कित्याक राजकोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिशकाक आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं सिके एकवटान मोगान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. शांती तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हो तो जेजू भाग्योन जुसेवासान ताका उणभवलो आनी ताका पोरगोटलो आपल्या जिवितांत कश्टांत आनी मोर्दांत भाग्योन जुसेवास जालो जेजूचो खरो गोवाय आमचें जिवीत
जेजूक भेटूंक दुसऱ्यांक बरें करूंक हो समाज नव सरूंक आमकां जेजू आपयता. ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन आमचें जिवीत बदलतली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुजे एका उतरान म्हाका भलायकी जेजूची मेळटली. कूड रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूंक. एक तुझी आज्ञा आमकां, तुवें आमचो मोग केलो, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुझी आज्ञा आमकां, तुवें आमचो मोग केलो, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. बापान तुजो मोग केलो, तसोच आमचो केलोय तुवें. बापाच मोगान तूं रावलो, तशींच आमी तुज्यान रावचे. एक तुझी आज्ञा आमकां, तुवें आमचो मोग केलो, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. कोलोण्यो सोनवारा दीस सांत जुजेवाजाची परब सांकवाळे आनी आमचे फिरगो जयंत आमी हे परबेचे मीस कोत्तले 8 वरांचेर सांकवाळे मिसा टीव्हीचेर येतात. CCR TV आनी GC TV सकाळचे 7 आनी दर दिसा 7 आनी 8:15 तुमी ह्या मिसान वांटो घेवचो. सकाळीं 7 कोंकणीन आनी 8:15 इंग्लिशीन दर दिसा नोवेनाच्या दिसांनी ही मिसां येतात. तुमी ती पळोवची आनी भक्तीन वांटो घेवचो आनी भाग्योन जुजेवाजाची भक्ती तुमच्या फामिलींनी तुमच्या भुरग्यांच्या काळजांनी तुमी वाडोवची. हेंच की आमचे आवंडे. देखून त्या दिसा आमचे इगोजेचें ऑफीस बंद आसतलें परब म्हूण. आयज मिसाची मांडावळ केल्या सेक्टर 7 मोरोड 1. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. बरी मांडावळ केल्या, ताजेकीन अदीक बरी जावची फुडले फावटी. येता त्या आयतारा दीस मिसाची मांडावळ करूंक सेक्टर 16 आग्नी वाडो आग्नी सेक्टर. गेल्ल्या आयताराचें धर्मदान जाल्लें 6,890 रुपया. तुमच्या उदारपणा खातीर देव बरें करूं म्हणटा. 17 जानेराचे येता ते आयतारा दीस पल्स पोलियो इम्युनायझेशन प्रोग्राम. 5 वर्सांनी सकयल पिरायेच्या भुरग्यांनी हो पल्स पोलियो घेवचो. पंचायतीन वचून तुमच्या प्रत्येक पंचायतीन वचून तुमकां मेळटलें ते घेवपाक. एकेरीत कळोवणी म्हणटात ती आदी सांगलेलें, आदल्या अधिकाऱ्यांनी सांगलां, हांवें आदी सांगलां, पूण परतून उगडास कोत्ता
की जेन्ना आमची कोणूय घरची मरतात आमी 3 वर्सां तो फोन उस्तिना उखडिना 3 वर्सां. पूण 3 वर्सां उपरांत आमी तो उस्तिता कित्याक आमकां त्या फोनाची गरज दुसऱ्यांक पुरो. आनी जायते फावटी अशें घडटा की 3 वर्सां तुमी न्हिदोन आसतात, वर्साक एक फावटी घोडे घेयात. म्हयन्याच्या मिसाक घोडेक आयलीन जाल्यार आयलीन, वर्साच्या मिसाक आयलीन जाल्यार आयलीन, आल्माच्या दिसा बेश्टी येवंक जाय फुलां घालूंक म्हूण घातलीं आनी मागीर आख्खो वरसभर तांची सूत घेवप ना. आनी केन्ना अशें जाता की आमी जेन्ना उस्तिता आमकां खबर आसना तुमकां ती हाडान धरूंक जाय वो नाका ती. आनी मागीर जोडूंक येतात आमचे कडेन, थोडे आहात तसले आनी कुसां लावपी आहात थोडे. म्हणटच आनी एक फावट सांगता, हे रेकॉर्ड जाता आयज म्हजो अनावन्समेंट. 3 वर्सां तुमचे घरची मेल्यान तांचे फोन आमी दवरता. त्या उपरांत आमी जबाबदार न्हय. तुमकां तर हाडां काडूंक जाय आनी हाडां दवरूंक जाय जाल्यार तुमी आमकां आदीं फुडें येवन सांगचें. 3 वर्सां उपरांत येवन विचारूंक, फादर आमची फोन आसलो खंय गेल्लो, खंय दडलीन. हांव म्हणपाचो तांकां दुसरे फावटी येत जाल्यार मदीं वचत बांयंत सोदात तुमचे हाडा. सोजमल्यान तुमी ही गरजेची कॉलोनी, कित्याक जायते फावटी अशें घडलां. झगडपाक सगलीं आसात तयार, वावर करपाक कोण ना. म्हणटच बरे भाशेन सांगता आनी एक फावट, 3 वर्सां तुमचे घरच्या मेलेल्यांचो फोन आमी दवरता. त्या उपरांत आमी जबाबदारी घेना. तो फोन उस्तितोच विचारूंक येवची कोणाकूच दिरेत आसना. 3 वर्सां जाल्या उपरांत विचारूंक येवंक कोणाकूच दिरेत आसना. ताजे आदीं तुमी तुमचो बंदोबस्त करचो. हांव सोजमतां सोजमल्यात म्हूण. तेच भाशेन मिसाक येतात तेन्ना सगळ्यांनी मास्क घालचे. आनी मास्क म्हणजे सगळे नाक पर्यंत बंद करचे. आतां परिस्थिती आसा की म्हज्यान मास्क घालूंक जायना, मिस कसो करतलो. कॉयर घालता, कॉयर करतात तांची मास्क घालूंक जाय. कांतर करतना सकयल घालूंक जाय, सगळो सकयल ना. ओन्ली वेन यू आर सिंग सकयल काडात, अशी मास्क घालात. आनी रिडर्स वाचता तेन्ना मास्क सकयल घालात. पूण जाता तितल्यांनी सगल्यांनी मास्क घालचे. आनी कोमयाव घेतूच 2 पावलां घालून कोमयाव शेवचो. अहें व्हरचें न्ही पासयेक. जेजू कोत्तात पासयेक, जेजू कोन्नान पासयेक. भक्तीपणान थंयच कोमयाव घेवचो. आनी बसपाची मांडावळ. बसपाची मांडावळ म्हणजे पयले मीस आयताराचे आमी सॅक्टरांक घातलां. जशें पळय आयज सॅक्टर 7, फाल्यां येता त्या आयतारा ती सॅक्टर 16. म्हणटच तुमची नांवां तुमी दितात बरें आसा. आमची मांडावळ म्हणजे इगोर्जेन फकत 40 जाणां. म्हणटच कोणूय तर मीस दीत आनी सोजमत आपूण आपणें नांव दिलां, म्हाका इगोर्जेन कित्याक बसोंक मेळना, कुरेदरान कित्याक बसोंक मेवता. हांव कुरेदरान बसूंक सोदिना, इगोर्जेन बसूंक सोदता. कुरेदर आनी इगोर पवित्र दोनूय. 40 जाणां पयलीं येतात तांकां भितर आनी उपरांत तांकां आमच्या कॉरिडरान आनीक 20 जाणांक आमी एरेंजमेंट केला. म्हणटच अहें म्हणचें न्ही. मागीर उलयतात, हांवें जायतें आयकलां, आयकसर आयकतलो, मागीर आनीक आयकोचो ना. जायते जाणां अशें म्हणटात, आमी नांव दिलां, आमकां कित्याक भितर ना, आमकां कित्याक भायर दवरली. ती आहात ती भायर नात, इगोर्जेनूच आहात. तांकांय मीस मेवता, तांकांय कोमयां मेवता, सगलीं आमी सगलीं एक फामील. म्हणटच हें बरे भाशेन सोजमुचें. इगोर्जेक आदार दिला एका बऱ्या देखणारान 10,000 रुपया. ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरल्यान पीटर पियेदाद बारेटो, आंतोन बारेटो आनी पेरपेतुआ बारेटो बेला विस्ता. ताचे व्हंकलेचें नांव ब्रायना मिरांडा, लुट्स एंटनी बॅप्टिस्ट मिरांडा आनी तेल्मा मार्तिना मिरांडा त्रोपा ही पयलींची. उबी रावया. प्रार्थुया. कोडवाल्या बापा, तुज्या भुरग्याच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता.
आमी तुजी खरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें जिवीत आमचें जावं दी. हे देणे आमकां फावो कर तुज्या प्रितीमोन पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. हॅव अ नायस संडे. You too, Father.